अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अल्पसंख्याक खात्याचे अध्यक्ष वसीम खान हांचे आड शिस्तबद्धताय आणि पक्षविरोधी वावर केल्ल्यान शिस्तभंगाची कारवाय करून तांकां पदावेल्यान काडिल्लो। त्या उपरांत नजीर खानाक ही जबाबदारी दिल्ली। आदेशा प्रमाण सोमारा जीपीसीसीचे अल्पसंख्याक खात्याच्या संयोजक पदाचो ताबो नजीर खान हांणी अधिकृतपणान घेतलो। जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तसेच हेर काँग्रेस वरिष्ठांच्या हजेरेंत ही कार्यावळ जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कितली वर्सां आमकां फक्त मायनॉरिटी काँग्रेसीक म्हणटाले काँग्रेस फक्त रिलिजनाचो पक्ष म्हणून मुस्लिम पक्ष आनी कोण म्हणटाले हे भाजप आनी आयज भाजपूच सांगता की काँग्रेस मायनॉरिटी विरुद्ध सुद्दां म्हणून। सो तेंच्यांनी आपले कितें तरी मातशें कन्फ्युजन आसा ते क्लियर करपाचें। आज जेन्ना न्यू डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन अपॉइंट जाता त्या टायमार तुमकांय खबर आसा जें कितें जालें तें वायट आसा। पयर जेन्ना आमचो नॅशनल लिडर वा बारीक लिडर न्ही एक बारीक लिडर एक नॅशनल लिडराच्या मुखार प्रेसा मुखार जेन्ना हे भाशेन एक अनटोवर्ड इन्सिडंट जाता जाल्यार तेचो परिणाम होच जावपाचो पडटा। तेका दुसरो उपाय ना, तुमकांय खबर आसा। आनी हांव एकदम हॅपी आसा की इवन ती फाटली जी टीम आसा फाटली कमिटींतले म्हाका मेजॉरिटी मेंबर हांगा आसा ऑलरेडी। सो हातून BJPन काळजी घेवपाक गरज ना, कित्याक ते सगळे बरोबर आसा आमचे बरोबर आनी काँग्रेस सदांच मायनॉरिटी बरोबर सदां आसता। ॲक्शन म्हणटा पळय कितें काँग्रेस पक्षान दाखयला आनी इनडिसिप्लीन ह्या पक्षान कशेंच टॉलरेट करपाना हेजो हो एग्जाम्पल। विदीन 24 hours काँग्रेस पक्षान डिसिजन इमिजिएटली घेतले ऑन इनडिसिप्लीन। इतलेंच सांगपाक सोदता ह्या BJP सरकाराक, तुम्ही जो नरेटिव्ह प्लॅन केल्लो की मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमच्या बरोबर ना आणि तुम्ही ते आमच्या मध्ये फूड घालपाक सोदता, तुम्ही कितलोय प्रयत्न केलो न्ही हे जावपाना। एंटायर मिटिंगेक म्हणजे युथ काँग्रेसीचोय केलना, महिला काँग्रेस केलना, OBC केलना, SC केलना, ST केलना, तो जनरल ताणें एड्रेस करून तो ताणें आपले जे विचार आशिल्ले ते मांडले आणि तेजे नंतर मिटिंगेक कितें इशू रेज केल्लो कोणानी स्टील वी कुड हॅव अंडरस्टूड। पूण तो एंटायर मिटींग काबार जातकर एक्झॅक्टली मिडिया भितर ते टायम पळोवन तो इशू मायनॉरिटीक आमी हें करतात आनी तेजे नंतर BJP त्या इशूक सामकें अशें दाखयता की BJP सामकी मोगान पडल्याक मायनॉरिटी आनी खास करून मुस्लीम कम्युनिटी। त्या घटनेन एक बरें मेळ्ळें पळोवपाक की BJPन कांय क्षणां खातीर जावं सोशल मिडियाचेर मुस्लिमाचेर मोग करता, प्रेम करता हें दाखयलें। हें दिसता आमची काँग्रेस पक्षाची ताकद। मायनॉरिटी तुम्ही हे चिंतपाक जायना की मायनॉरिटी ओन्ली मुस्लीम, मायनॉरिटी कॅथलीक आसा, जैन आसा, सीख आसा आनी बहुतशे आसा आनी आमची मेजॉरिटी आसा पळय हिंदूज तांकां बी घेवन चलपाचें ते म्हाजी उमेद आसा। आनी हांव गिरीश सराक सांगता की हांव सगळ्यांक ओल्ड न्यू कितें कोण आसा न्हू सगळ्यांक घेवन चलतलो। आयज म्हाका हे पोजिशन सेकंड टायम मेळ्ळा आनी तेजे अभियारी आसा हांव अर्चित नायक, बालकृष्ण, मनसूर भाई, मोहिदीन, सावे बाब, आमचे महिला मंडळ, मिसेस खलप, सगळे साजीद, नंदादीप, सगळ्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा की हेंच्यांनी म्हाका फुडें काडले आनी गिरीशा कडेन प्रपोजल घालून म्हाका हे सेकंड ऑपॉर्च्युनिटी दिला की काँग्रेसीक लागून काम कर, मायनॉरिटीक लागून काम कर आनी हांव हेंचो विश्वास केन्ना घात करचो ना। आय वील वर्क डे नायट अँड आय वील सी दॅट हांव मायनॉरिटीक लागून सगळे इशू हांव आमचे हायकमांडा आमचे गिरीश बाबाक घालतलो आनी सांगतलो बाबा हे मानचे इश्यूज आसा।